नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आयचो विशय जो आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा आणि जाचेर म्हाका दिसता राजकीय वादळ भरपूर चल्लां. बट राजकारण ह्याचं समजून घेतनाच समाजकारणय समजून घेवप अत्यंत गरजेचें असो विशय म्हळ्यार गोंय विधानसभे भितर गोंयांतल्या शेड्यूल्ड ट्रायब्सा खातीर रिजर्वेशनाचो. आणि फाटलीं 20 वर्सां हो प्रश्न प्रलंबीत आसा आणि आतां परत केंद्रा कडच्यान रकाद येतकीर एक गजाल समजता की फुडलीं आनी कितलीं वर्सां लागत हाजेर ठोस कोणूच सांगपाक शकना. ह्या विशयाचेर तुमी जर राजकीय दृश्टीन पळयलें जाल्यार मतभेद नात, सगळ्यांची एकमत आसा, पण तरीकय विशय तडीक लागना. कित्या खातीर आनी हो विशयाची बारकावी कितें ह्या सगळ्या गजालींचेर आज आमी उलयतले. आनी 3 मानेस्त म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर आहात. पयलीं आसात ते जे मिशन फॉर पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन गोवाचे एटर्नी रवींद्रबाब वेळीप म्हजे बरोबर आहात. रवींद्रबाब वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन प्रभाकरबाब गांवकर. प्रभाकरबाब वेलकम. आणि तिसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी आणि स्पोक्सपर्सन रामकृष्णबाब जल्मी. जल्मीबाब वेलकम. आणि रवींद्र तुजे कडच्यान सुरवात करता एकाच कारणा खातीर सो दॅट द कॅनवास पयलींच क्लियर जावं दी. जेन्ना केंद्रा कडच्यान हो रकाद आयलो की सद्याक ना म्हणून, ताजे उपरांत तुमी निवडणुकीचेर बहिश्कार घालपाची भाशाय उलयल्यात. प्रॅक्टिकली कितें करपाक जाता? बहिश्कार हो एक जालो, ताजेर आमी मागीर येवया. बट प्रॅक्टिकली आज संघटनेचें मत फुडें कशें वचपाचें? फाटले सुमारे 1.5 वर्स जाले हो विशय आमच्या मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवा ह्या संघटनेन लावन दवरलेलो आसा. तेन्ना हें जें रिप्लाय जें आयलें, जें प्रपोजल जें सेंड केल्लें 24 तारखेक डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेरान, तेजे नंतर हें आयलां. सो हें मे बी म्हाका दिसता गेल्या त्या आठवड्यान आमकां सगळ्यांक कळ्ळें. पूण तेजे पयलीं जें लेटर जें थंयच्यान जें आउट जालां तेजें डेट आसा 28 जुलय. पूण तुमकां म्हाका सांगपाक जाय की 27 जुलय 2023 ह्या दिसा आमी जे मिनिस्टर ऑफ लॉ अँड जस्टीस अर्जुन मुंडा हाजे कडेन आमी पर्सनली त्या दिसा बसून आसले. आनी त्या दिसा आमकां कांयच खबर नासलें की अशें कितें तरी लेटर आमकां येवपाचें आहा म्हणून. आनी ही मिटींग घडोवन हाडली आमचे नॉर्थ गोवाचे MP श्रीपाद भाऊ नायक हांच्यांनी. आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां मिनिस्टराक मेळपा जाय. सो तेंच्यांनी इमिजिएटली विदीन 3 ते 4 दिसां भितर ही मिटींग घडोवन हाडली. तेन्ना आमकां ही अपेक्षा नासलेली की इतले डिटेल प्रपोजल वचोन अशें कितें रिप्लाय येतली म्हणून. कित्याक ते जर रिप्लाय जर पळयत जाल्यार अशें दिसता की तेजेर रिजर्वेशनाचें कांयच उलोवं ना, पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचें कांय उलोवं ना. तर जे रिएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स जावपाचें अंडर आर्टिकल 82, 170 हाजेर तेंच्यांनी उलयल्लें आसा. सो म्हाका दिसता खंय तरी इंटरप्रिटेशन जाल्लें आसा आनी तेका लागून तेंच्यांनी म्हाका दिसता असो रिप्लाय दिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की स्टेट गव्हर्मेंटान हेजेर इमिजिएटली एक्शन घेवन प्रॉपर करस्पॉन्डन्स परत सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन करपाक जाय. बिफोर आय गो टू जल्मी रवींद्र, एक गजाल तुमी डिटेल्ड प्रपोजल म्हणटात, हे इन व्हेरी नटशेल लोकांक कळपा खातीर डिटेल्ड प्रपोजल कितें आशिल्लें? सो कितें जालें की अशें डिटेल प्रपोजल इन द सेन्स म्हळ्यार जेन्ना लास्ट टायम आमचे डॉक्टर किरीट सोलंकी हू इज द चेअरपर्सन ऑफ पार्लमेंटरी कमिटी फॉर द वेलफेअर ऑफ SC आनी ST हे गोंयान आयले. आनी ते पळोवन सारके शॉकाद जाले की बाकीचे सगळे स्टेटीन तुका ज्या जाग्यार ST लोक आसा थंय तांकां राजकीय आरक्षण दिल्लें आसा आर्टिकल 330 आनी 332. फक्त ते गोंयाकच कित्याक ना. तेन्ना आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें ते गोंया येवचे पयलीं. गोंयान ते आयले, तेजेर अभ्यास केलो आनी तेंच्यांनी डायरेक्शन दिलें गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजाक की जाता तितले बेगीन एक प्रॉपर प्रपोजल तुमी दिल्लीक धाडपाची गरज आसा. त्या जेणे करून सेंट्रल गव्हर्मेंट तेजेर कितें तरी एक्शन घेतले आनी तो जो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवा गोंयचो लोकांचो तो तांकां दिवपाक वयतलो. सो ते बेस्ड ऑन हीज डायरेक्शन्स तेंच्यांनी सरकाराक बरयलें, सांगलें आनी सरकारान तेजेर एक आमचे जे डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आहा हेंच्यांनी सगळे तेंचे इनपुट्स घेवन की बाबा गोंयान एज पर द लास्ट सेन्सस 10.23% पॉप्युलेशन आसा, त्या प्रमाणे तांकां 4 सीट दिवपा जाय. तेन्ना हें दिवपाचें काम कोणाचें तर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. कित्याक ताका एक प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्युशनल एक फ्रेमवर्क आसा ते जाग्यार घालून तेजे नंतर जो प्रोसेस चालू जावपाक शकता. म्हणून तेंच्यांनी अशें प्रपोजल धाडलें की तुमी जेंचे पॉप्युलेशना प्रमाणे गोंयचे शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवा जे आहा पळय तांकां 4 सिटां नोटिफाय करची म्हणून. बट तुमी एक गजाल तुमकां दिसता की रिप्रेझेंटेशन थंय गेलें पूण मिसइंटरप्रीट जालें. हांव जल्मी बाब तुमच्या मना येता, तुमच्या पक्षाची नंबर 1 ह्या विशयाचेर भुमिका कितें? दुसरें, जेन्ना आज केंद्रान ही भुमिका घेतल्या तुमच्या पक्षाची भुमिका कितें?
काँग्रेस जे म्हटल्या बरोबर ती दोन्ही विशयांनी विचार करतात, सोशल अँड इकॉनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ दी कॉमन पीपल. सो ताका लागून हे कॉन्स्टिट्यूशन जे तयार जालें तेन्ना पासून ह्या देशांतल्या SC ST हांकां किंवा मायनॉरिटी OBC हांकां सारको स्टेटस दिवपाचें, तांकां रिस्पेक्ट दिवपाचें काम केल्लें आसात. तर हें जें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आतां विशय आसात तो सादारण आमच्या ह्या समाजाच्या लोकांनी भरपूर झगडून 2003 हें जाग्यार घातलें. 2003 जाग्यार घातल्या नंतर जरी हो सोशल इश्यू आसलो जाल्यार पॉलिटिकल पार्टी एका म्हत्वाची भुमिका निभोवपाची आसतात. त्या वेळार हांगासर गव्हर्मेंट आसलें तें BJPचें आसलें आनी सेंटराकूय BJPचें आसलें. ताका लागून ती प्रोसिजर एक्सपर्टायज जावपाक खरी इजी आसली आनी त्या प्रमाणे तें जाल्लें. पूण ताजे फुडली जी प्रोसिजर आशिल्ली ते एज पर कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे त्यो पॉलिटिकल रिजर्वेशन किंवा शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करपाचे, TSP फंड अलॉटमेंट करपाची ह्यो सगळ्यो प्रोसिजर आशिल्ली ती चालू करपाक जाय आशिल्ली. पण ज्या कमिशनर जो इलेक्शन कमिशनर आनी हांचे मदीं जें कम्युनिकेशन जाता त्या प्रमाणे ते फायल्स वता फुडें. बरोबर. सादारणशा 2008 हेजेर सारें एक्सपर्टायज जावपाक सुरू जाल्लें आशिल्लें. पूण 2008 नंतर तांकां सेन्सस खूब म्हत्वाचो आशिल्लो रिपोर्टा खातीर. तो ताका लागून 2011 पर्यंत तांकां वेट करचें पडलें आनी 2011 नंतर ही प्रोसिजर फुडें जाली. हें जावंक ना म्हणून सादारणशा 2011 UPंतलो एक मनीस रिलेटेड टू काँग्रेस तो सुप्रीम कोर्टाक वयतात आनी 2012 तेजो जजमेंट जाता की तांकां दिवपाक जाय म्हणून. बरोबर. गव्हर्मेंट त्या वेळा वयलें थंय सेंटराक आशिल्लें काँग्रेस गव्हर्मेंट ताणें ही सिस्टम सुरू केली आनी हें चालीक लागलेलें आशिल्लें. तरी आसतना तेन्ना गव्हर्मेंट जे हांगासर ती प्रोसिजर जाता म्हणल्यार हांगा 14 जालीं. जे ऑर्डिनन्स 1, 2, 3 काडली आनी UP आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें ST खातीर. तीच प्रोसिजर UP घेवत न्हय ऑल इंडिया लागताली. तेन्ना गव्हर्मेंटान जबाबदारी उरताली गोवा गव्हर्मेंटान ह्या प्रोसिजर जी धाडल्या इलेक्शन कमिशनार जें लेटर गोवा गव्हर्मेंट धाडला ताका रिपोर्ट धाडप आनी हें करून घेवप. तो पर्यंत कितें जालें सेंटर हांगासर रिपोर्ट दिता म्हटल्यार हांगासरलें हें इलेक्शन डिक्लेअर जालें ताका लागून प्रोसिजर फुडें गेली आनी काँग्रेस गव्हर्मेंट नाशिल्लें सेंटराक. ताजे नंतर BJP आयली 2014. तांच्यांनी ती प्रोसिजर फुडें करपाक जाय आशिल्ली ताका लागून ती जी जर तें आतां ऑर्डिनन्स लेफ्ट जालें 2014 पर्यंत रिपोर्ट दिवन सुद्दां गोवा गव्हर्मेंटान जाल्यार परत ऑर्डिनन्स काडून तें आमचें एक्सेप्ट करून तें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाक जाय आशिल्लें तें दिवंक ना. आज तुम्ही म्हणटात की 2003 केंद्रात BJP सरकार आशिल्लें, राज्यांत BJP सरकार आशिल्लें. 2014 केंद्रात आनी राज्यांत BJP सरकार आशिल्लें आनी इन्सिडेंटली आजूय बी दोनूय कडेन BJPची सरकार आहा. प्रभाकर बाब, ते आतां सरळ तुमचे कडेन बोट दाखयतात. हाव डू यू रिस्पॉन्ड? नमस्कार. 2003 गोंयान मनोहरभाईचें सरकार आयलें भारतीय जनता पार्टीचें आनी सेंटराक आदरणीय मोदीजींचें आमचे वाजपेयीजींचें सरकार आशिल्लें. त्या वेळाचेर आमकां STचो गावडा, कुणबी आनी वेळीप हांकां STचो स्टेटस मेळ्ळो. 2005 ते 12 पर्यंत ह्या मदले 7 वर्सां आमचें सरकार नाशिल्लें गोंयांत आनी सेंटराक नाशिल्लें. त्या वेळार कांयच जावना. 2012 जेन्ना आमचें सरकार आयलें भारतीय जनता पार्टीचें त्या वेळाचेर ट्रायबल डिपार्टमेंट वेवस्थीत फॉर्म जालें. ते नंतर कॉर्पोरेशन जालें वेवस्थीत आनी कमिशनूय जालें. ST SC कमिशन जें आसा तेंय फॉर्म जालें. आनी तशेंच पळोवपाक गेलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमकां स्टेटस दिल्लो आसा, STचो दर्जो मेळ्ळो आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे. आमचे जल्मी बाबान वेवस्थीत पॉयंट आवट केल्लें आसा की आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा म्हणल्यार आमकां स्टेटस मेळ्ळो आसा. रवींद्र बाबान म्हणटा तशें खंय तरी थोडे फार लॅप्सीस उरल्ली आसा हे जावपा खातीर. त्यो वेवस्थीत जर मांडल्यो जेन्ना तेणें म्हणलें की किरीट सोलंकी जी जे गोंयान आयिल्ले त्या वेळाचे पार्लमेंट कमिटीक आमी मेळ्ळे आनीक त्या वेळाचे आमी ताका तोय बी अजाप जाल्लो की हें पळोवन की मेळपाक जाय आशिल्लें पूण मेळना. डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टीचो क्लियर स्टँड आसा की आमकां हो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो आसा तो मेळपाक जाय. हो भारतीय जनता पार्टीचो सारको क्लियर स्टँड आसा. त्याच बरोबर गव्हर्मेंट जे आसा आत्ताचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचेय क्लियर स्टँड आसा की ह्या समाजाक पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें मेळपाक जाय. एक आसा रवींद्र बाब,
आता दोन पॉईंट ऑफ व्ह्यू असतात की 2003 ते 2023 या डिलेक जबाबदार कोण? काँग्रेस जबाबदार, BJP जबाबदार, काय किचकट प्रोसिजर जबाबदार? सो हांव सारको डिटेल सारको क्रोलॉजिकली येता. हय. सो 2003 जेन्ना स्टेटस मेळ्ळो तेन्ना गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्यो 3 जमाती तुका शेड्यूल ट्रायब म्हणून डिक्लेअर जाल्यो. तेजे उपरांत खरें म्हळ्यार इमिजिएटली हो प्रोसेस सुरू जावपाक जाय आसलो. सो तुमी जर पळयत जाल्यार 2000 जो डिलिमिटेशन कमिशन एक्ट जो आयलो तो 2002चो. तेजे पयलीं डिलिमिटेशन जाल्ले ते 1991 आनी तेजे पयलीं जाल्ले 1971. बरोबर. सो जेन्ना 3 आमी स्टेटस जो मेळ्ळो पळय तेन्ना इमिजिएटली खरें म्हळ्यार जेन्ना ते कमिशन जेन्ना बसलेले आसलेले पळय त्या टायमाचेर तांकां खंय तरी करस्पॉन्डन्स जावपाक जाय आसलें आनी ते तेमी म्हळ्यार ते कन्सिडर करपा खातीर ते लॉबिंग खंय तरी म्हाका दिसता त्या टायमाचेर प्रॉपर जावना. हांव जावना म्हणना कित्याक त्या टायमा वयले आमचे गोवा शेड्यूल ट्रायब एक्शन कमिटीचे जे कन्व्हिनर आसलेले बाब आतोन गांवकार हेंच्यांनी एक लेटर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक बरयल्लें. लेटर डेटेड म्हाका दिसता 1 ऑगस्ट 2006 ह्या दिसा की आमकां ज्यो 3 कम्युनिटी आहा पळय तांकां शेड्यूल ट्रायब म्हणून डिक्लेअर केल्ले आहा आनी तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या हितून भितर तुमी कन्सिडर करचें म्हणून. पण म्हाका दिसता ते कन्सिडर जावना म्हणून 2007 फायनली तेंच्यांनी हायकोर्टान एक पेटिशन फायल केलें हय. की आमकां हितून रिलीफ जाय आनी इमिजिएटली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक डायरेक्शन दिवचें म्हणून. हाजो रिजल्ट आयलो 2013 केन्ना जेन्ना सुप्रीम कोर्टान 2012 जो विरेंद्र बरोबर. प्रताप गेलो त्या उपरांत तो जजमेंट आयलो आनी म्हाका दिसता मे बी तेंच्या एडवोकेटान तो जजमेंट काडून हांगा लायलो आसतलो आनी हायकोर्टान सांगलें की विदीन द टायम पिरियड ऑफ 8 months हय. ते जे रेप्रेझेंटेशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडेन इतली वर्सां पेंडींग आसा ते तुमचे निकाली काडचे. पूण ह्या 8 म्हयन्यान सोड आजून पर्यंत म्हाका दिसता तेजेर कांय जावना. आनी म्हाका दिसता की तेजे नंतर पळया तुमी आतां 2013 जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंटा प्रमाणे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देन गव्हर्मेंट जे UPA गव्हर्मेंट आसले तांकां बरयता की सुप्रीम कोर्टान असो जजमेंट दिला आनी UPची ज्यो न्यूली इन्क्लुडेड ज्यो कम्युनिटीज आहा तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाची गरज आहा. त्या टायमाचेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया त्या टायमा वयलें ते एक ऑर्डिनन्स काडटा आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक एब्सोल्यूट पावर्स दिता. त्या टायमाचेर कोणीच म्हणना की 2026 रावपा जाय किंवा 26 नंतरचो सेन्सस येवपा जाय. इमिजिएटली ऑर्डिनन्स काडलें, इलेक्शन कमिशनाक एब्सोल्यूट पावर्स दिलो आनी ते ऑर्डिनन्स जे काडले 1 फावटी काडूना तर ते 3 फावटी ते तांकां ते लॅप्स जाल्ले कारणान ते 3rd ऑर्डिनन्स काडचें पडलें आनी 3rd ऑर्डिनन्स सुद्दां ते फायनली पार्लमेंटान प्लेस जावना. तरी पूण इलेक्शन कमिशनान नोटिफाय केल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज थंय UPक 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व केल्यो आनी हें डिसिजन अलाहाबाद हायकोर्टाक जे कोण एफेक्टेड पार्टी आसले पळय तेंच्यांनी चॅलेंज केलें. आनी 2017 जेन्ना अलाहाबाद हायकोर्टाचो जजमेंट आयलो त्या टायमाच्या अलाहाबाद हायकोर्टान क्लियर कट बरयल्ले आहा जरी ऑर्डिनन्स काडून पार्लमेंटान जरी प्लेस जावना पूण एज पर आर्टिकल 324 and 327 when the government has already taken the decision on that and thereafter election commission can notify the constituencies as per the article 330 and 332 पण based on the provisions. जबाबदार कोण? फायनली वेअर डज द बक स्टॉप? सो फायनली म्हाका दिसता की आयचे दिसा काल पयर सुद्दां हांव CMचो स्टेटमेंट पळयतालो. अशें ना की आमी CMक मेळना. सो आमचे जो मिशन आहा कमीत कमी आमचे समाजाचे लिडर धरून ते सेंट्रल लिडर आमचे CMा कडेन आमचे म्हाका दिसता कमीत कमी 3 मिटींग जाल्ली आसा आनी CM आयज मेरेन सुद्दां सांगता की 27 तुमकां मेळटलें. म्हाका दिसता की CMन 27 मेळटलें म्हणून सांगचे पेक्षा 24च्या पयलीं जे रिक्वायर्ड जे फ्रेमवर्क आहा जो की कॉन्स्टिट्युशनल जे रिक्वायरमेंट्स आहा ते जाग्यार घालून म्हाका दिसता की हें एक डिलिमिटेशन कमिशन किंवा एक्सक्लुजीव पावर्स जे इलेक्शन कमिशनाक दिवन हेजे खातीर कितें तरी काम करपाची गरज आसा. कित्याक आतां 24 जाले एकदां कोड लागलो मागीर जर इलेक्शन डिक्लेअर जालें 24 नंतर सेंट्रलाक सेम गव्हर्मेंट येतले काय ना हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. जेन्ना आयज तुमचे कडेन स्टेटाक तुमचें सरकार आसा, सेंट्रलाक तुमचें सरकार आसा, ऑलरेडी 20 वर्सांचो डिले जाल्लो आसा, तेन्ना म्हाका दिसता की आयची सरकाराचे डिले कित्याक जाल्लो आसा तेजेर आमी विचार ना करता मुखार कितें करपा जाता म्हाका दिसता हेजेर चड गरज आहा विचार करपाची. जल्मी एक मुद्दो आहा की हो जो इश्यू येता फाल्यां तातूंत भितर तशें प्रभाकर बाबान सांगलें की ह्या 20 वर्सांतले 7 वर्सां तुमचें सरकार आशिल्लें आनी त्या 5 वर्सां तर दोनी कडेन तुमचें सरकार आशिल्लें, 7 वर्सां दोनी कडेन तुमचें सरकार आशिल्लें. यू ऑल्सो शेअर द ब्लेम न्ही जल्मी बाब? मरी 2003 नंतर जी प्रोसिजर सुरू जाली तेका प्रोसिजर कंटिन्यू चालू आशिल्ली आनी 2008कूय हांवें पयलींच क्लियर केलां. 2008 ते इलेक्शन कमिशन बसून त्याचो स्क्रुटिनी करून डेटा तयार करताले. पूण तांकां 2011 सेन्ससाची गरज आशिल्ली म्हण 2011 ताणें सेन्ससाक रावले आनी मागीर ती सेन्सस हें जाला रिपोर्ट मेळ्ळा
पण झूप करून ते युपीचे हांवें सांगलां हेजे पयलीं युपी गव्हर्मेंटाचो हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान गेलो आनी थंयच्यान ती प्रोसिजर सुरू जाली न्ही. काँग्रेस गव्हर्मेंटान डायरेक्ट ऑर्डिनन्स काडलें आनी फूल पावर इलेक्शन कमिशनाक केली की त्यो कॉन्स्टिट्युन्सी रिजर्व दियार म्हणून. त्या खातीर गोंयानूय तेन्ना दिवपाक येताल्यो न्ही. तशेंच गोंयान 2014 जो रिपोर्ट दिलो तो लेट जालो म्हणून ताका लेफ्ट जालो. बरें लेफ्ट जालो जाल्यार परत तेंचे फोर्थ ऑर्डिनन्स काडून ते गोंयांत दिवपाक येताले पूण ते करूंक ना न्ही. तें करपाची गरज आशिल्ली. तुम्ही म्हणटात एट एवरी स्टेप तुम्ही जेन्ना सत्तेर आशिल्ले तेन्ना तुम्ही प्रोसिजर म्हणटात, ते जेन्ना सत्तेर आशिल्ले तेन्ना तुम्ही घाळपण म्हणटात. अशें जालां जल्मी बाब? ना म्हणजे कशें ब्लेम न्ही हो. हें जें ही प्रोसिजर ही फॉलो ही करचीच पडटली खंयचेय गव्हर्मेंट आसा जाल्यार. पूण जे तुमकां हाडून दिलें न्ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर करपाक कितें जातालें? दॅट इज वॉट युअर पॉयंट इज. काडपाची चवथी ऑर्डिनन्स करपाक कितें जातालें? प्रभाकर बाब, हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? कारण एक गजाल ते म्हणटात की फाटली 10 वर्सां केंद्राक तुमची सरकार आसा, गोंयाकय तुमची सरकार आसा, तरी आसतना आनी अशें ना की मतभेद आहात, अशें न्ही की पॉलिटिकल लिडरशिपीची भितरच 2 गट आसात, अशेंय कांय ना. देर इज कंप्लीट युनॅनिमिटी. एसेंब्ली रेजोल्युशन पास करता की हें जावपाक जाय म्हण, पण घोडे मुखार वतना. बरोबर आसा ते. आतां रवींद्र बाबान सांगता काही प्रोसिजर लॅप्सीस आसा उरल्यो आसतल्यो त्यो करून फुडें वचपाक जाय. सगळ्या आमची जितलो समाज आसा, एसटी समाज आसा, प्रत्येकाक दिसता की पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें म्हणून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सगळे प्रयत्न करता. सरकार आपले पद्दतीन प्रयत्न करता किंवा बाकीचेय सगळे प्रयत्न करता, NGO आसत तेय करता, पण खंय तरी लॅप्सीस उरल्यो आसतल्यो त्यो रेक्टिफाय करून ते करपाक जाय आनी ते करतल्यो अशी एक हें आसा. कारण आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री त्या बाबतीत ठाम आसा आनी तेणी एसेंब्लीकय सांगलें आसा की आपूण हें 100% हें करतलो म्हणून. आनी पार्टी आमची जी भारतीय जनता पार्टी आसा तेणीय क्लियर स्टँड घेतलो आसा की ह्या बाबतीत जे कितें उरलें आसा ते प्रोसिजर कंप्लीट करून आमी फुडें वतले म्हणून. बिफोर आय गो टू रवींद्र, प्रभाकर, एक गजाल की आतां सगळी गजाल येता ती सेन्ससाचेर. 2021 सेन्सस जालो ना. आतां सगळे परत येता की 2031 केंद्राचो सुद्दां जो आतां रिस्पॉन्स आयला की 2026 भितर डिलिमिटेशन कमिशन, ताजे उपरांत सेन्सस. डोंट यू थिंक आनीक 5 ते 7 वर्सांचो डिले इज अनएवॉयडेबल इफ दीस रूट इज टेकन? बरोबर आसा. हें अशें जर जालें जाल्यार तुमी म्हणटा तशें आनीक डिले जातलो तो. म्हणून आमचो स्टँड आसा की जो 2011चो सेन्सस आसा तो कन्सिडर करून ना तर एक ऑर्डिनन्स काडून हातून खंय तरी वे आवट काडची पडटली. आनीक पार्टी त्या बाबतीत म्हाका दिसता सरकारा कडेन उलोवप हें चालू आसा. आनीक जर सर्वपक्षीय डेलिगेशन जर दिल्लीक व्हेलें जाल्यार हेजेर खंय ना खंय तरी सॉर्ट आवट म्हणल्यार हो विशय मोकळो जातलो अशी म्हाका तर ठाम विश्वास आसा. तुम्ही म्हणटात की एट धीस मोमेंट तुमच्या पक्षाची भूमिका क्लियर आहे की 2011च्या सेन्ससाक बेस सेन्सस धरून हे करचें. रवींद्र बाब, डू यू एग्री विथ दीस? नंबर 1. नंबर 2, हो जर सध्याचो जो रूट जर घेतलो जाल्यार दिसना फुडलीं 5 ते 10 वर्सां परत हो प्रश्न असोच प्रलंबीत उरतलो? तुका सांगता 24 पयलीं जर हेजेर कांय डिसिजन जावं ना आनी जर नोटिफिकेशन येवं ना न्ही 24 नंतर हेजेर कांयच जावचें ना. जाय जाल्यार तुमकां बरोवन दिवपाक शकता. सो पळय कितें जालां हितून न्ही मिसइंटरप्रिटेशन हांवें वर्ड यूज केल्लो पळय. जालें कितें तो परत 2026चो फिगर तो हाडटा पळय न्ही. सो इट इज नॉट फॉर द हें आमचें कितें रिजर्वेशन करपा खातीर तो खंयच ताका बंधन घातलेलें ना. इट इज फॉर द रिएडजस्टमेंट. सो रिएडजस्टमेंट जें आसता पळय इट इज अ रुटीन एक्सरसाइज. 1971 जालें, 1991 जालें, 2002 जालें, परत 26 नंतर जो फर्स्ट सेन्सस मे बी 2031 जातलो तेन्ना जातलें. बट रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व करपा खातीर हेका खंयच केन्ना एनी पॉयंट ऑफ टायम करपा जाता आडमेळ येना. कित्याक म्हणटा हांव सांगता, म्हाजे कडेन एग्जांपल्स आसा. युपीक जेन्ना विरेंद्र प्रतापाच्या जजमेंटा भितर सांगलें की डायरेक्शन दिलें तांकां की इलेक्शन कमिशनाक की तेंचे प्रपोजल कन्सिडर करा, ऑर्डिनन्स काडटा तांकां दिल्ले वता. 2020 6 मार्च 2020 ह्या दिसाक तेंच्यांनी जम्मू एंड काश्मीर अलॉंग विथ अदर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मागीर नागालँड हेंचे खातीर स्पेशल ऑर्डिनन्स काडून 2026 नंतर रावनासतना तांकां कॉन्स्टिट्युएन्सी डिलिमिटेशन करून तांकां रिजर्वेशन दिल्लें आसा. सो दॅट मिन्स रिजर्वेशन कॅन बी गिवन एट एनी पॉयंट ऑफ टायम. फाल्यां समज जर गोंयांत समज आनी एक 2 जाती जर एड जाता
जाता आनी पॉप्युलेशन जर आमचें 10.23 वयल्यान समज जर 13-14% वयता जाल्यार अकॉर्डिंगली दे हॅव टू मेक द प्रोविजन्स. हय, सो आमी हांगा कॉन्स्टिट्युएन्सीज डिलिमीट करपाच्यो केन्नाच उलयना किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो एडजस्ट करपाच्यो आमी केन्नाच उलयना. आमी म्हणटा जे एक्झिस्टींग ज्यो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा पळय तातूंत भितर आमची 4 सीट खंय ती रिजर्व करून दवरा. सो दॅट वील बी डिसायडेड आयदर बाय द डिलिमिटेशन कमिशन or if the exclusive powers are given to the Election Commission of India, then it is decided by the Election Commission of India. Only thing is that हांगच्यान जे प्रॉपर लॉबिंग जावपाचें बिफोर द सेंट्रल गव्हर्मेंट जे आहा तेंचे कडेन आनी थंयच्यान हे प्रोसिजर करून घेवपा जाय. ताका व्हडलो टायम लागना. तांकां जर जाय न्ही जाल्यार एक रातयान हे प्रोसिजर करपा जाता. तुम्ही म्हणटात की डिलिमिटेशन कमिशन आणि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज हांचे एसटी रिझर्वेशनाचेर आनी खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व करपाचे हाजेर कसलेंच बेरींग ना. ना वो इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हाका दिसता रिप्रेझेंटेशनाच्या बाबतींत जेन्ना रवींद्र बाब म्हणटा आय थिंक दीस पॉयंट इज द मोस्ट क्रुशल पॉयंट. वो हांगच्यान गोंयांतल्यान केंद्राक परत परत सांगचो पडटलो आनी केंद्रा म्हऱ्यान पावोवचो पडटलो. नंबर 1. दुसरें जल्मी बाब, सेन्ससाचो एक मुद्दो जालो. हांव एक सामको क्रुशल प्रश्नाचेर येता तो म्हळ्यार लॉबिंगाचो विशय. आज रवींद्र बाबांनी काडलो. आज जे एसटी समाजाचे लिडर्स विधानसभे भितर आसात, आमदार म्हूण आसात किंवा माजी आमदार म्हूण आसात जाणी जे विधानसभेक एज लेटेस्ट एज 2 वर्सां पयलीं आशिल्ले, आर यू हॅप्पी विथ द वे युअर लिडरशीप हॅज परफॉर्म्ड ऑन दीस टॉपीक? तशें रमेश तवडकर सोडीत जाल्यार आय एम नॉट हॅपी विथ अदर पर्सन. कारण हो खरो सगळ्यांचो इश्यू आसात. ते समाजाचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे असेंब्लीन गेला तांची जबाबदारी आसात. पण म्हाका एक डावट येतात की खंयच्या भशेन तरी तांचेर एक प्रेशर आसा काय कितें म्हणून ते उलयनात अशें जावन ते उरलां शकतात. जर तुमकां दिवपाचें आसत, जर पार्टीक दिसतात जाल्यार हे पार्टी इजी दिवंक शकता. हें रवींद्र बाबान सांगिल्लें आसात. कित्याक हें सगळें क्लियर आसात. हाजे पयलीं जालां उत्तर प्रदेशात जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंटां जाल्लें आसात आनी बाकीच्या 2020 मणिपुराकूय मणिपूर, काश्मीर, जम्मू काश्मीर आनी अरुणाचल प्रदेश आनी नागालँडाक दिल्लें आसा. हें आतां ह्याच गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा. तीच प्रोसिजर हांगा कित्याक वापरिना हे गव्हर्मेंट? ही प्रोसिजर वापरची आनी ह्या गोवा गव्हर्मेंटान हें करून आमकां रिजर्वेशन दिवचें, इतलें म्हाजें म्हणणें आसा. पूण हे जर कोण ऑब्स्टेकल्स आसात जाल्यार मिनिस्टरा पेक्षा सीएम व्हडलो आसा न्ही, किंवा पार्टी व्हडली आसा. ते एक जालें मिनिस्टर सीएम. आय अंडरस्टँड द पॉलिटिकल पॉयंट यू आर मेकिंग. पूण जी ऑलरेडी एसटी लिडरशीप विधानसभे भितर आसा किंवा 1-2 वर्सां पयलीं मेरेन विधानसभे आशिल्ली, तांच्या परफॉर्मन्साचेर तुमी हॅप्पी आहा काय कितें एज फार एज दीस इशू इज कन्सर्न? जल्मी बाब. ना, तशें जसो तो विशय आमचो मांडपाक जाय आशिल्लो, जसो ताणून धरपाक जाय आशिल्लो तो कोणेंच ताणून धरुना. प्रभाकरराव, तुम्ही सरकार आसा, बट हांव सरकार आसून सुद्दां तुमकां हो प्रश्न विचारता. जी एसटी लिडरशीप आज हावसा भितर आसा किंवा 1-2 वर्सां पयलीं आशिल्ली, तांणी ज्या एग्रेशनान किंवा ज्या तत्परतेन हो विशय लावन धरपा जाय आशिल्लो तो धरला अशें तुमकां दिसता काय कितें? डेफिनेटली धरलो आसा. कारण आयज आमचे कडेन आत्तां सध्या प्रेझेंट सरकारामध्ये 3 जाण आमदार आसा आमचे, आनी एक आंतोन बाब आसा आमचो इंडिपेंडंट सपोर्टेड आसा. तिगय आमदारान आमचे वेळोवेळी हे प्रश्न मांडले आसा. इवन मंत्री आमचे गोविंद गावडे आसा, तेणी तर क्लियरली सांगले आसा आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाय हूक ऑर क्रूक मेळपाकच जाय म्हणून सांगला. कारण हाल्ली तेजो स्टेटमेंट आयिल्लो आसा. गणेश गांवकार आसा, हेणी रेजोल्युशन मूव केल्लें असेंब्ली, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनीक आमचे आदरणीय सभापती आसात, तेणी तर हालीं स्टेटमेंट केल्लो आसा की पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा हे 100% आमकां मेळून घेवपाक जाय. जे कितें लॅप्सीस उरले आसा डेफिनेटली त्यो रेक्टिफाय करून आमकां परत एकदां त्यो हायर ऑथॉरिटी कडेन मांडच्यो पडटल्यो. पण तुम्ही म्हणटात की लिडरशीप इज डुईंग एवरीथिंग. हय, बरोबर आसा. लिडरशीप आसा ती व्यवस्थित काम करता आनी दे आर आउट ऑफ वे वचून सुद्दां करपाची तेंची तयारी आसा. हय. रवींद्र बाब, फायनल तुम्ही तुमच्या समाजाचे आमदार जे आज विधानसभेत आसात तांच्या ह्या विशयाचेर परफॉर्मन्साचेर हॅप्पी आहा काय कितें? फायनली आफ्टर 1.5 year एक बरें दिसता की ज्या विशयाचेर कोणूच केन्ना उलयना आसलो तेन्ना आयज तेजेर उलोवपाक लागला, चर्चा जाता. आनी आय थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मिशन, एफर्ट्स ऑफ द मिशन. कित्याक एक डेडिकेटेड टीम काम करता हेजे फाटल्यान. आनी अशें ना की आमी फक्त उलयता किंवा हें करता, आमी रिसर्चूय करता. आमचे जे लिडर्स आसा, फॉर एग्जाम्पल आमचे रमेश तवडकर, मागीर गोविंद गावडे, मागीर आमचे आतोन वाज,
आनी आमचे गणेश गांवकर कमीत कमी म्हाका दिसता 4 ते 5 फावटी हांचे कडेन आमचें मेळप जालां आनी तांकां तो विशय गांभिर्यान आमचे समजोवपाचो आमी फूल प्रयत्न केल्लो आसा. सो आमचे लिडर मातशे खंय फाटीं पडले. एक तर इनिशियली जेन्ना आमी तांकां सांगताले की विशयाचें जें गांभीर तें तेमी सिरियसली तितली घेवना आनी आतां ज्या टायमाचेर एक प्रपोजल स्टेट गव्हर्मेंटा कडच्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वयता तेन्ना इमिजिएटली तेजे फाटल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जे कन्सर्न मिनिस्ट्री आहा तेंचे कडेन बसून ते लॉबिंग करून ते डिस्कस करून तांकां ते कन्विन्स करून ते पॉझिटीव रिस्पॉन्स एक्चुली येवपाक जाय आसलो, नॅगेटीव रिस्पॉन्स येवचे पयलीं. म्हाका दिसता हातून ते खंय तरी कमी पडले कित्याक तेंचे कडेन फूल एक्सेस आसलो. म्हळ्यार फ्रॉम कित्याक गव्हर्मेंटान आसले कारणान ते डायरेक्टली तांचे कडेन बसून ते उलोवन ते इमिजिएटली करून घेवपाक शकताले. गरज पडली जाल्यार आमचे ऑनरेबल PM आसा पळय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, म्हाका खबर आहा की फायनल जे डिसिजन मेकिंग जे जातले ते हेंचे मार्फतच जातले इन कोऑर्डिनेशन विथ द स्टेट गव्हर्मेंट. सो म्हाका दिसता हें खंय तरी जावपाचें कमी गरजेचें आसा. फायनल क्विकली रवींद्र बाब, व्हेरी क्विकली, बहिष्कार लोकसभा निवडणुकीचेर हे सोल्युशन. सी कशें आसा हांगा हे जे डिसिजन जे आहा पळय न्ही हे एक मिशन जे एक्झिक्युटीव बॉडी आहा, कमिटी आहा ताचे एकट्याचे डिसिजन न्ही. सो आमचें कशें आसा आमी न्ही कंटिन्युअसली कन्सल्ट करता आनी खंय तरी कन्सल्टेशन करता आसतना एक मिटिंगेक हो उपस्थित जाल्लो प्रश्न की जेन्ना आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट जे समज जर दिना आमकां तेन्ना बाळ्ळी सारकें जे लास्ट टायम आंदोलन जाल्लें तेन्ना आमचे व्हडलें आंदोलन करून आमचे तरणाटे भुरग्यांक मारून उडोवचे पेक्षा म्हाका दिसता की बहिष्कार इज द रायट थिंग अशें आउटकमान येयल्लें आसा. जेलमी बाब, बहिष्कार हे सोल्युशन. खरें तर बहिष्कार हें इलेक्शनाचेर घालप हें बरोबर न्ही. कारण लोकशायेन आपलें मत दिवप म्हणजे तूं आपलें डिसिजन दितात. आतां ते पॉझिटीव दिवप नॅगेटीव दिवप हें ताजेर त्या टायमार ठरोवपा येतात. पण म्हाजें म्हणणें आसा की ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसात त्यो गव्हर्मेंटाची आसा, प्रेझेंट गव्हर्मेंटाची, सेंट्रलाक आनी स्टेटीन. ह्या गव्हर्मेंटान ह्या समाजाक कितले म्हूण पिळून धरतले किंवा ताणून धरतले. 2002 पासून ते 2023 पर्यंत आज तुमकां दिसता आज बहिष्कार इज अ जस्टिफाईड स्टेप. पळय त्या समाजाचे दुखणें आसा तें. कारण की इतले ते मेळुनात म्हणजे आमी कितें करप. ह्या पॉयंटाचेर गजाली पावल्यात. प्रभाकर बाब, बहिष्कार इज द सोल्युशन. ना, बहिष्कार घालून आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें ना. ताका लागून जे कितें प्रयत्न करपाक जाय ते आमी करचे पडटले. कारण जशें रवींद्र बाबान म्हणलां की खंय लॅप्सीस उरल्या ते करुया, पूण बहिष्कार घालून आमचो प्रश्न सॉर्ट आउट जावचो ना. बाकीचे मार्ग आसा ताका आमकां ओपन आसा ते आमी करुया, पूण बहिष्कार नाका बहिष्कार घालचो. रोहन बाब की पळय आमी कितें म्हणलां जे आमचे जे स्टेटमेंट अशें येता की जर जावना जाल्यार बहिष्कार. हांव म्हणटा की बहिष्कार हाडपा सारकी घालपा सारकी करून उडयात सो दॅट बहिष्कार घालपाची परिस्थिती येवची ना. हांव ह्या मुद्द्याचेर थांबता. ह्या चर्चेचो उद्देश एकूच आशिल्लो की सगळे आस्पेक्ट ह्या विशयाचे सगळ्या मुखार पावचे. कारण इतलो म्हत्वाचो विशय जेन्ना राज्या भितर चर्चेक येता ताजे प्रत्येक वेगवेगळी तासां ही प्रत्येक नागरिका मुखार पावप गरजेची आनी ते पावप हें आमचें काम. आनी त्या खातीर आज हे 3 मानेस्त आमच्या स्टुडियो भितर आयिल्ले आनी एका डिबेटान हें सोंपना हें म्हाका खबर आहा. जसो इशू मुखार वतलो तशें हाजेर आनीक चर्चा आमी घडोवन हाडटले. आज पुरतें इतलेंच. रवींद्र बाब, प्रभाकर बाब, जेलमी बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.